मनशा पुताचे येणे केदाळा जातले म्हणले कोणाकच कळीत ना म्हूण जेजू स्पष्ट करता. हांगासर सवाल वा सुवार्थेचो वस्तू ताचे येणे केदाळा जाता म्हणल्याचेर न्हय, बगर खंयचेय घडये जागी आसच्याचेर आसा. हे दिशेन जेजूची वपार भोव सूक्त. सुवार्थेच्या वाचप्यांक जेजूच्या वपारीणी दनयान साकरांक जबाबदारी दिवन भायर वेचे वा ताचे ना हाजरेचो विशयी काही नवो न्हय. धनी चाकराक जबाबदारी दिता आनी वेता, पूण वेता आसतना जागृत कर म्हणून सांगून वेता. जागृत कर म्हणले धनयाचे उतर 26 वरांय पाळचे चाकराचें काम जाता. शिसपण वा क्रिस्तांवपण असल्या जागेपणांत विबरिलां. सांजेर मोद्यानेर कोंब्या सादार वा उजवाडतानाय तो धनी येत म्हणटाना राखून रावप वा जागे रावप कश्टांचें जाता. न्हिदोंक वेच्या वेळारी आनी न्हिदोंक जाय त्या वेळारी जागे आसूंक जाय म्हणचे कसले नियम. सुवार्थकाराक तें गरजेचें न्हय. धनयान कितें सांगलां तें ताका गरजेचें. चाकरांचे वा क्रिस्त पाटलाव्यांचे जागे रावप जडाचें न्हय, बगर तें जबाबदारीचें. मार्काचेच सुवार्थेंत जेजून जागे रावा म्हणलें तरी ती 3 पावटी गेत्सेमनी मळ्यांत शीस न्हिदोन पडतात ते आमी वाचता. देखून ते जेजूक धरताना पळतात. जागी रावंक सलवनी अनाहुता कारण जाता म्हणल्याक जेजूचेच शीस साक्ष जातात. देवाच्या उतराक निरंतर पाळो दिवन वा ते मतीन दवरून जियोवच्याक सुटी ना, दुसरो निर्वोगी ना. क्रिस्त पाटलाव एक टेम्पररी तात्कालिक गजाल न्हय. ती 26 वरां ड्युटी केल्ले परी. क्रिस्त पाटलाव एक निरंतर बोरवसो आनी निरंतर अपेक्षा. बोरवसो म्हळ्यार खंयच्या पुणी एका विशयाचेर आनी अपेक्षा म्हळ्यार खंयच्याची पुणी. देखून हांगासर बोरवसो आनी अपेक्षा शुन्याचेर न्हय, बगर एके खेरीत गजालीचेर, मनशा पुताच्या येण्याचेर जबाबदारी दिवन गेल्ल्या आनी खंयचेय घडये येत तसल्या धनयाचेर. धनयाचें उतर वा देवाचें उतर आमकां जागे दवरचें हातेर. हरेक दीस हरेक घडी देवस्तुतीच्या वर्साचे सुरवातेर आनी ते सगळे वर्स सरता पर्यंत.